Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 2018 व्हडल्या दबाज्यान इनॉग्रेशन केल्लें सुरवात केल्ली टेंडरा प्रमाणे टेंडर ऑर्डरी प्रमाणे काम तुगेलें 15 मार्च 2018 सुरवात जाली आनी काम तेणें कॉन्ट्रॅक्टरान 20 मार्च 2019 काम कंप्लीट करपाक जाय आशिल्लें. फक्त 10% काम जालें अशें म्हणून ग्रावंडाचेर आनी आयज समज पळयत जाय तूं मे बी अरावंड आनी त्या उपरांत तेणें कॉन्ट्रॅक्टरान अरावंड आनी एक 20% काम केलें जायत म्हणल्यार ऑलमोस्ट 30% काम केलें समजा आनी अजूनय 70% काम ग्रावंडाचें उरना. कित्याक अख्ख्या ग्रावंडाक तेणें फेन्सिंग घालपाक जाय, मागीर हांगा फेन्सिंग आहा, मागीर मात घालून ग्रावंड करपाक सगळें निवड. ह्या कांय वोटरांचें पळोवन गेलें फक्त दिसता हे कॉन्ट्रॅक्टर सांबाळपा खातीर हे फक्त कॉन्ट्रॅक्टर सांबाळपा खातीर टेंडर टर्मिनेट करनासतना काम अशें पळोवन दवरतात काय कितें. कितें जालां आमकां जायत आमच्या भुरग्यांक जायते त्रास जाताय. मेन म्हणटे जेन्ना आतां आमगे मेन आमकां एक प्रॉपर एक ग्रावंड ना. सो आतां इतलीं वर्सां जालीं. आतां रिसंटली तेणी लास्ट एका जुना एप्रिला तेणी स्टेटमेंट केल्लें. सो मे एंडिंगा तेणी ग्रावंड स्टार्ट करता म्हूण सांगलेलें पूण तो आजुनूय स्टार्ट करूंक ना. सो हेजे उपरांत कळ्ळें येता आमगे भुरग्यांक जें खेळपा मेळटालें तें पर्यंत खेळोंक मेळना. सो एटलिस्ट तेणें आमकां तेन्ना निवळ करून दिल्लो भुरग्यांक एटलिस्ट खेळों तरी मेळोंक जाय आसलेलें. सो आतां इतलीं वर्सां जालीं तो ग्रावंड टेसो दवरलो. जो आमगे भुरग्याचो टॅलंट आहा तो आमगे आंबावली भुरगीं जे आहाय तांकां तो टॅलंट दाखोवपा मेळना. मेन म्हणटा जोर तर हो ग्रावंड हेच्या पयलीं जाल्लो जाल्यार आमची भुरगीं कितलीं मुखार पावताले आहले. आतां जावपी ह्या जाग्यार तर आज खेळपाचें बंद जालें जाल्यार ह्या भुरग्यांक वयर काडपाचें कितकोन आमी. म्हाका दिसना आतां हें इतलीं वर्सां काम जालें. हे इतलो येदवळ डेप्युटी मिनिस्टर आसा तेजे कडेन आतां ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा एकट्या भिवपाक पावर ना. इतल्या हे 4-5 हजार लोकांक भिवपाक पावर इतलो आसा जाल्यार ते सांगताले पयलीं कितें आपल्याक ऑपोजिशनाक उरता काम जायना म्हणून. आतां पावराक आसून काम कित्याक जायना ह्या लोकांच्या पडोन गेलना काय कितें म्हूण कोण जाणा.